तार न्हंयेच्या उदकांतली वेल काडप शक्य ना, कित्याक तर ही वेल जसजशी काडटा तशी तशी ती वाडत वयता, अशें थळावा आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलां. तार न्हंये वयल्या पुलाचें काम पुराय जाले उपरांत परतून एक फावट पळोवणी करून ह्या विशीं कितें करप जाता तें पळयतले, अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. तार न्हंयच्या उदकाचेर वॉटर हायसिन जातीची वेल वाडटा. न्हंयेंत उदक कमी आनी वेलूच दिश्टी पडटा. ही वेल काडून तार न्हंय निवळ करपाची मागणी 2018 सावन जायत आसा. We are right now concentrating on completing that entire bridge. Once the flow of water will improve, and I have already visited the site. I will be visiting the site again on the 10th or 12th of May. During that time, we will review the entire thing. And there is an NGO that is working to remove the hyacinths, but the problem is the hyacinths are reproducing at such a high rate. It is not feasible to remove and clear all the water hyacinths, because within a week's time we can see them back in the river again. गणेश चतुर्थीचो एक महिन्या पयलीं आमी परत लेटर दितले आनी परत इशू स्टार्ट जातलो की काम जायना साफ सफाई. आतां तो ब्रीज जो आहा तो म्हाका दिसता आमचो एक 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी स्टार्ट जावपाचो आसा. आनी तेच्या मागीर हो जो टेम्पररी जो रोड केला पळय तो काडटले. तो काडलो जाल्यार सगळें तुमी हांगा पळोवंक शकता, झाडां कशीं हांगा आहा ती लोकांनी पळोवंक शकता. ही झाडां जी वाडल्या पळय ही आतां एक हांगा दिसता गार्डन जाल्ल्या भशेन. सो हे गार्डन कशें जालें कितें जालें कोणाक खबर ना, आनी ते आतां व्हडले गमत पूण हे आमकां साफ करपाक जाय हांगासर, कित्याक आतां पावसाचो सिजन जातलो, हितून परत जळारी जातल्यो. हांगा आमची सायबीण आसा जी मिलाग्रेस सायबीण, मिराबाई सायबीण, हांगा घरां रेजिडंट सायडीक घरां आसा. ह्या लोकांक हांगा मच्छराचो इशू जावन मच्छर चावून तांकां डेंगू मलेरिया हे म्हापशांत परत घडटले.